सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा चोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा मोगाळ भयणी भावांनो, सान आंतोनीची त्रेझेन्ना वो 13 दीस सुरू जाले. हांव तो फादर नेल्सन लोबो म्हज्या इश्टा इश्टिनी सांगाता गोंयकार गुरू ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर दवरता त्रेझेन्ना सांत आंतोनीची. त्रेझेन्ना म्हणजे 13 दीस. जाणा तुम्ही कित्याक हे 13 दीस? हे 13 दीस कुणायता आमची ओत्मीक तयारी सांत आंतोनीच्या फेस्ताक. फेस्त 13 म्हणटोच 13 दिसांची तयारी. दुसऱ्या सुवातेर हे 13 दीस उगडास कोत्तात चड मोलादीक 13 वस्तू वो घडण्यो ज्यो घडलेल्यो सांत आंतोनीच्या जिवितांत. तेच भाशेन हे 13 दीस उगडास कोत्ता सांत आंतोनीची 13 विस्मितां. तर सांत आंतोनीक फुडें घालून ह्या दिसांनी मिसाक लागू जाता ती वाचपा आमी सांगाता वाचुया, तांचेर ल्हानसो नियाळ करुया आनी शेवटी नोवेनाचे मागणे करून आमी लादीन बरोबर करुया. तुमकां हे व्हिडिओ फायद्याक पडटा जाल्यार हे यूट्यूब लिंक तुमच्या इश्टा सांगाता शेअर करात. देव बरें करूं. तर आतां आमी शिताबेन देवाचें उतर आयकुया. पयलें वाचप भाग्योन जुदाचे चिटी वेले वाचप 17 वळी 20 ते 25. म्हज्या भोव मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुर्गदुतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपले काकुलतीन दितलो तें सासण्याचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां सजमायात, उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात, हेरांक चोत्राय घेवन काकलूक दाखयात आनी तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्याची पर्यंत वीट दवरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारकाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी मोहिमा, तर्पण, अधिकार आनी बळ सगळ्या काळां आदी, आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचे ओळखतात. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब ही परी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी बुणी उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तांदेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओतरेकता. जबाब देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजी आशेता. जबाब देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. जबाब देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. म्हजें वोंड तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवान. जबाब देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार सर्वेस्पराक जय. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सुम्या जेजूच्या नांवान देवान बापाक आर्गां दियात. सर्वेस्पराक जय. शुभ वर्तमान. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 11 वळी 27 ते 33. जेजू आनी शीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हटलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हटलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करता. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान
हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान स्वर्गार तावन की मनशा तावन आयलें सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले, स्वर्गार तावन अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोत मारलें ना? पूण मनशा तावन अशें म्हणूंक आमकां तांकोत. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हटलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हटलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी बाबांनो, आयच्या वांजेलाचेर ल्हानसो निया, एकदम ल्हान. आयचो वांजेल सारको समजतलो जाल्यार सगलो आवेसवर वाचूंक गरज. मार्कूचो वांजेल आवेसवर 11. जेजू देव मंदिरांत आसा आनी अधिकार आसलेल्या मनशा कडेन डिबेट वो भासाभास करता. जेजून देव मंदिर नितोल केले उपरांत देव मंदिराचे अधिकारी जेजूक एक दुसरेच नोदरेन पळयतात. तांकां जेजू एक पॉलिटिकल टेररिस्ट कसो दिसता, एक भिरांकूळ मनीस. देवान तांकां याज्ञी कशे, बायबल स्कॉलर्स कशे, वडील कशे अधिकार दिलोलो खरो, पूण तांणी देवाच्या पुताचो अधिकार मानून घेतलो ना. देखूनच ते चुकतात. आमच्या कुटुंबीक आनी समाजीक जिवितांत अधिकार आसूंक जाय, नाजाल्यार सगळेंच फुफुसांव जातलें. आमचो मनशाचो अधिकार देवा थंय येता, पूण देव आमकां अधिकार कित्याक दिता काय? एकूच कारण आसा, आनी ती म्हणल्यार सेवा. ओय, सेवे पासत दादागिरी करूंक न्हय, पूण आमच्या बाबा भयणींची सेवा करूंक. सगलो मनशाचो अधिकार देवा थंय येता हें आमी केन्नाच विसरचें न्हय. आमी तो खालतीकायेन ओळखून घेवंक जाय. सनातन येद्या व्हडलो प्रेगादोर आनी शिंकलोलो मनीस जावनूय सदांच आपल्या वडिलांक खालतो रावलो आनी देवाचो आनी तेच भाशेन वडिलांचो अधिकार ताणें मानून घेतलो. ताचें खालतेपण आमी आपणावया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ताचेच मजतीन देवाची कृपा मागुया. आतां आमी सनातनीचें नोवेन करून ताची लादीन करुया. सान आंतोनीचें नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फळ निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बुडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचें इंतेसांव उच्चारचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. सान आंतोनीची लादीन. सोमिया काकूत आमची कोर, जेजू क्रिस्ता. काकूत आमची कोर, सोमिया काकूत आमची कोर, जेजू क्रिस्ता. आयक आमकां, जेजू क्रिस्ता. तुला भायर आयक आमकां. देवा बापा सुर्गींच्या, काकूत आमची कोर, देवा पुत्रा संवसाराच्या सुडवंडरा, काकूत आमची कोर, पवित्र स्पिरिता सांता, काकूत आमची कोर, पवित्रिंदा ती एकल्याच देवा, काकूत आमची कोर, भाग्योंत मोरे स्वयंभाच्या पदकाबीन गर्भ सांभाळलेले, माग आमचे पासत, सान आंतोन लिस्बोआच्या, माग आमचे पासत, सान आंतोन सेराफीक वर्दीच्या ओनोंदा, माग आमचे पासत, सान आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का, माग आमचे पासत, सान आंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना, माग आमचे पासत, सान आंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता, माग आमचे पासत, सान आंतोन कालतेपणाच्या आरशा, माग आमचे पासत, सान आंतोन नितीपाटी वेतल्या, माग आमचे पासत, सान आंतोन आंग सुखाचेर जोईत भरतल्या, माग आमचे पासत, सान आंतोन कुर्साक लबदलेल्या इश्टा, माग आमचे पासत, सान आंतोन वांजेलाच्या जोल
que apóstola, Maga amचे पासत, San Antonon Bavartaच्या tortoria, Maga amचे पासत, San Anton Deonțaraच्या camperia, Maga amचे पासत, San Anton Supurnaieच्या Protimana, Maga amचे पासत, San Anton Coșen Martira, Maga amचे पासत, San Anton Patक्यांच्या उजवाडा, Maga amचे पासत, San Anton Vismitaच्या भुजबोंडारा, Maga amचे पासत, San Anton नेंटेपणाच्या राखणारा, Maga amचे पासत, San Anton जो उलोवणे दिताय मोन्यांक, Maga amचे पासत, San Anton जो दुसरे दिताय खान बेऱ्यांक, Maga amचे पासत, San Anton जो भायर घालताय देंवचारांक, Maga amचे पासत, San Anton जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय, Maga amचे पासत, San Anton जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय, Maga amचे पासत, San Anton जो मेलेल्यांक जीवन करताय, Maga amचे पासत, San Anton जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय, Maga amचे पासत, San Anton जो तोंट्यांक चलयताय, Maga amचे पासत, San Anton जो सडलेल्यो वस्तू मेळयताय, Maga amचे पासत, San Anton जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय, Maga amचे पासत, San Anton जो नीती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय, Maga amचे पासत, San Anton जो देंवचाराचें खोटेपण भुस्मिताय, Maga amचे पासत, San Anton गुन्यांवांक खास लायतल्या, Maga amचे पासत, San Anton नीज देखी नेंटुबाईच्या, Maga amचे पासत, San Anton सर्गींच्या निर्मळायच्या फुला, Maga amचे पासत, San Anton मोगाच्या आगप्या, Maga amचे पासत, San Anton पोलकेपणाची बेपर्वा करतल्या, Maga amचे पासत, दुस्मनांच्या फासांतली, निवार आमकां सांत आंतोन, बिजा आनी बडोलांतली, निवार आमकां सांत आंतोन, सगल्या पातकांतली, निवार आमकां सांत आंतोन, सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत आदार आमकां दी सांत आंतोन, तुझे मोजती बोरबी, आदार आमकां दी सांत आंतोन, देवाचे शिरलेक संवसाराची पातकां काडटाय, बोगोस आमकां सोम्या, देवाचे शिरलेक जी संवसाराची पातकां काडटाय, आयक आमकां सोम्या, देवाचे शिरलेक जी संवसाराची पातकां काडटाय, आयक आमकां सोम्या, मानून घेतलोय सुम्या तुझ्या चाकराक आनी ताचे वरबी व्हडा विजमितां तुवें केली. सगल्या पासून कोरकोडून सोम्या, तुजें पवित्र नांव, विनोदी कर आमचे खातीर ओनंदून San Anton, आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो, मागणे हे देवा उतरेकलेली पोरब भाग्योन आंतोनीची तुझ्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुझ्या इगोर्जेक तिका मेळोवंक सदांच ओतम्याचो आदार आनी फावो जावंक बगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.